वयस काय बरो दिसता पळय ट्रॅक. सो गाईज तुम्ही हांगा पळोवंक शकता, हांगासर एक बरे आर्टिस्ट येयलेले आसा. आता हांव तुका कितें विचारता तें सांग हा. ओके, सो पयलीं तूं अशें म्हण, हांवूच ते म्हण. तूच ते नाकान बोटां घालून तोंडान घालता ते तूच ते. तुवेनूच म्हटलां मगो, आपुणूच म्हणून ते तूच ते म्हणूंक ना ते. मागीर कितें उलोवंक तर नॉनसेन्स खंय कळ्ळें. आनी हेची पळय म्हाजी येयल्लेली आसा रूम टेम्परेचर, आनी हांगासर पळयात चड बरो व्यू आहा. आनी तुमच्या वांगडा हांवें शेअर केला ड्रोन शॉट, कसो आसा तो कॉमेंट करून सांगा. सो गाईज तुम्ही हांगा पळोवंक शकता, हांगासर एक बरे आर्टिस्ट येयल्लेले आसा आनी बरे पेंटिंग करता पळयात. अमेझिंग. सो गायज अवी अपाय आता हांगासर रावन ड्रोन सोडटा. हा हाडटा. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. सो गाईज आमी जावन येयल्लेली आसा आतां पारशा. पळय काय बरें आसा हांगासर, आनी हांगाले रोड पळय बरे पेंट केल्लेले आसा, आनी बरो व्यू आसा हांगासर न्हू. खूब तेंपान पावला हांगासर हांव. हे पळय, आनी हांगाली फूल एरियेक न्हू आमचे खूब सबस्क्रायबर्स आसा घे म्हणून. पळय आतां बरे बरे फोटो काडटा गाडयेचे, आनी मागीर चल्ली घरा आमी. ही प्लेस पळयात कास्ताद आसा. अवी हांगासर गाडयेचे फोटो काडटा रावन. हय, ड्रोन सोडलेलो बरो दिसता हांवे ना म्हणटाय. बरी ना ही प्लेस, बरी आसा न्हू ड्रोन सोडपाक. हांगा दवर काळा मुतोंग हा ना. वयस बरें मरे हांगा ग्रीनरी देंवता. देंवले ग्रीन ग्रीन आहा सारके. हांगा वांयगण दिसता. हे पयल्या गाडयेचो फोटो काडपाक म्हाका उठ पळोवया खंय. पोपट आहा हितूर, कास्ताद आहा पळयात. वयस तेवटेन सनसेट जाता पळय. The next day. सो गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. आयज आमी चल्ले म्हापसार. वाऱ्याचो आवाज येता आसतलो न्हू खूब. पळय रतुलो आमचो गाडी चलयता फूल पावर सारको. हेल्मेट घालून बसयला ताका, हेल्मेट घालून. अपना है यूथ मिस्त्री मैकेनिक पोज मार रहा है, देखो गाड़ी के ऊपर. कैसा लगा गाड़ी? एकदम कड़क कड़क लगा मेरे इसको गाड़ी. जाल्या हांगासर एक्सिडंट चालू पळय. हांगासर हे पळय हें केला, हेजें कांय करेक्शनूच ना. हे पळय, आनी हांगासर एक्सिडेंट आता.
पळत हे केन्ना जातले ते काय खबर ना हे पळय पळय कशी मारली पळय गाडी वारून पळय पळयला पळय ती पळय ती दोल्ल्या ते बायलेचेर मारली गाडी व्हरून ओके सो गाईज आमच्या पळय मोये चालू आसा हांगासर फूल पावर नेक्स्ट अपग्रेड चालू हा माझ्या आता गाडयेची पळोवया कितें करता पळय तें हांव आतां लेट्स सी उजो कामां चालू हा उजो हाल्ली थंय परत जाता गाडी नागडी पायार एक फोटो निकाले बाद में वीडियो निकाल लेना पहले वीडियो निकाल देता हूँ ना दोनों साइड में सेम ही है हमारे पात गाली हल्ली दही सगळे ओपन केले सगळे चेदूस उसेल्ली न्हू गाडी आता हांवें करून हाडला पळय गोल्ड कलर पळय बारीक बारीक नट बोल्ट्स चालू आहा सो गाईज आता फुल पावर आहे पळय दुसरी गाडी उगडपाचें काम चालू आसा एक जाली रेडी आता एक ओपन करता त्याचे सगळे नट बोल्ट्स काढले एक्झॉस्ट काडटा आतां आनी जालें काही सकाळी फुडें सर्वीस सेंटराचेर टायम जाला 7 हा समजलो हांव पयलो आसतलो म्हणून घ्या म्हणून लोक पयले आसा हांगा दवरल्या फटाफट करता सर्विसींग आतां हेजी सो गायज हांव पळय सर्वीस सेंटरार आसा गाडी सर्वीस करता पळय आजो येयल्लो 7 o'clock आतां 11 जाल्या पळोवया केन्ना जाता सर्वीस ती बाय बाय ओके सो गायज सर्विसींग करून गाडी हाडली वॉश करूंक ना हांवें हेजो नट पळया तुमी फूल गोल्ड कलर मागीर हे गोल्ड हे पळय ट्रॅक्शन कंट्रोलाचे ही वायर आनी हेका तो हे आतां कपलर येता पळय हो तो पळय फूल गोल्ड देन आफ्टरवर्ड पळय हे सगळे नट बोल्ट गोल्ड ओके सो हेजी पळय ही ड्रीम लायन गोल्ड मागीर हे सगळे गोल्ड ओके हो स्वी हे पळय नट बोल्ट अशें बारीक बारीक खूब आसा तें हांवें गोल्ड केलां आनी शायन पळयात धुवंक नासतना पळय व्हिलाची शायन पळयात कशी येता ती सो तेका म्हणटा रेनबो क्रिस्टलायन सॉरी रेनबो मॅटर फ्लेक्स व्हिल्स ओके सो हांव आतां चिंत्ता न्हू हेजो कलर चेंज करपाक बॉडी कलर सो आतां करिना म्हाजें कलर कॉम्बिनेशन सद्या चालू आसा सो ही गाडी रेडी जाल्लेली आसा पळय गोंय पासून नट बीन गोल्ड कलर पळय हे टेपिंग हा दीस इज नॉट कार्बन फायबर हे ओरिजिनल कार्बन फायबर पळय सो गायज तुम्ही पळोवं शकता ही पळय सगळें उसयला हांवें ओके हितून पळय नट बोल्ट कांयच ना हो पळय एक्झॉस्टाक पळय कांयच नट बोल्ट ना इवन दो हो स्कल काय पासून कांय नट बोल्ट ना हालता पळय सगळ्या नट बोल्ट काडल्या हांगाले चेसिंगाचे पळय मेन माउंटिंग नट्स काडल्या हांगाल्ले काडल्या सो ही सायड पळय आख्खी सगळ्याक काडला बॅटरी अपग्रेड केल्या एरॉक्साची व्हडली घातल्या धाकटी काडल्या तिची बॅटरी सो चित्ता हांव हेजो हेकाय कितें करूं नेवें लेट्स सी आवयस काय बरो दिसता पळय ड्रेस हाडला कोणी फाटी वच मातशें फाटी वच हा? आं तसो पळय हाडला कोणी तुवें मागीर हाडलाय टर्न जावन दाखय मू बाय आं ओके 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 बरो दिसता हय आनीकूय हा एकूच ना सगळ्या दाखयता खंयचें बरें दिसता ते तुमी सांगात ओके 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 आवय 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 हे पळय हवे हे टी शर्ट पळय काय बरें हे दिसले सोडूच बरें दिसता न्हू तुका आवडले हय म्हाका बाबा खूब आवडले हे टी शर्ट आवय 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 पळय अशें अशें कित्याक चलोन येयलें आतां ह्यो व्हायट कलर घातला ह्यो घोशी कशें कित्याक चलोन येयलें घुसेन
हा हे पण व्हाईट कलर घातला हे बरं दिसता नो हा न अशें बरें कित्याक आयज न्हेसोंक नासलें म्हाका कितें खबर तू म्हाका वळखलो म्हणून काय आता म्हाका मातशें माझे टमे भितर घालूंक जाय हांव आतां फाल्यांच्यान वर्कआउट करतलें वर्कआउट उडक्यो कित्याक मारी देयले मस्तेच काय हे पळय हे टी शर्ट लायक जालें म्हाका म्हाका हितून सगळी मातसो कलर डिफरंट आनीक बरो बरो गावोंक जाय आनीक बरें दिसतलें पण हे बरं दिसता टर्न जावन दाखय हय बरें आहा बरें आहा न्हू हय हे निकल्ले घातल्या पोतेकारांचे कपडे काय हे पळय काढा हेच ते हांवें हाडलेले ते हय हा तुका मातशें ऑल्टर करचें पडटलें गोवन दाखय आवय 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 मस कशी दिल्ली मस कशी मस्त नाव हं? हांव फाल्यांच्यान वर्कआउट करतलें आनी बरें काय? स्लीम ट्रीम जातलें तुमकां बी पळोवंक जाय कसलो वर्कआउट करतले ते टमी भितर घालपाक जाल्यार पळयात आनी अवी तुजे कडेन कसलें तरी ड्रिंक आहा न्हू रे कसलें ड्रिंक ते पियाले का पोट भितर वयता तासले जालें पटकन हय आहा हांव ते बी फाल्यांच्यान करतलें पळयात ही पळय ही निलगिरी न्हू टिनान हाडला म्हाका कुवेटसून ही चड पावरफूल हा गायज हांव एवरीडे यूज करता ही भरपूर पावरफूल सारकी आनी सॉलीड युजफूल असल्यो आमच्या गोंयान मेळना इंडियेन ह्यो भायल्यो चड स्ट्रॉंग आसता अरे 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 कितें व्हॅलेंटायन डे काबार जालो काल म्हाजो सदांच व्हॅलेंटायन डे आसता काय हय सदांच म्हाका डिनराक तूं व्हरतात सदांच कित्याक चेड्यान व्हरोंक जाय चेडवान न्हू तूं चेडो न्हू न्हू हांव गर्ल गर्ल हय तूं गर्ल हय पण म्हाका कोणी सांगला तूं चेडो म्हणून नो हं? हांव गर्ल हांव बॉय न्हू कळ्ळें कळ्ळें हय हय आनी हे ते आयज हाडलेले टी शर्ट तुवें सोमतेच घातलें हय वा 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 बरें पळयता कशें दिसता तें आनी हे पळय म्हाजें सामान उरलां हांगा ते फाल्यां पेंटिंगेक दिवंक जाय म्हाका हे पळय हे पेंटिंगेक दिवंक जाय टायमर उगडासूच उरना म्हाका आतां फाल्यां कसोय करून पेंटिंगेक दितलो हांव कशें दिसता तुमकां सांगात पळोवया म्हाका हांवें हे टी शर्ट घातला पळय स्कर्टीचेर बरें दिसता न्हू आतां फक्त म्हाका अवीन भायर व्हरपाचें उरलां हे कपडे घालून खंय तरी बरी रील व्हिडिओ काडपाक अवी व्हरतलो मरे हय हय खंय व्हरतलो तुका भायर व्हरतलो हांव भायर ते म्हणजे दारा भायर व्हरता मगो तुका न्हू आनी तुका आउट हाडटा ऑफ गोवा तुका दारा भायर व्हरता आउट ऑफ आनी गोवा हाडटा आउट ऑफ गोवा आउट ऑफ गोवा मगो हय जाल्यार तुका हांव कितें करता हय. ते कर्नाटका एक राउंड मारून हाडटा हय कर्नाटकान उपकारता लक्षद्वीप कर्नाटकान एक काम करता तुका कितें? एसटी बशीची तिकेट काडून दिता बस आनी वच ना. ते घाटी बसता तेंच्या वांगडा पीच 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 मारीत वच ना. पान बनारस तुज्यो तू काय काय म्हाजो लावत ते गाडी घेऊन वयता न्हिदता म्हाका झेम येवंक लागले आतां पण हांव बरें अशें नासतलें बरें हे कितें घातलें हे कितें केलाय तेणें ते इस्टायल इस्टा गेला खंय तेणी इस्टायल ती सो गाईज आमचो कालचो ब्लॉग पयला आसतलो तुमी न्यू व्हॅलेंटायन्स डे सो विशिंग यू each and everybody a very happy Valentine's Day आणि मे गॉड ब्लेस यू मेन म्हणटा पळय ते युजली न्हू आमी ते व्हॅलेंटायन्स डे बीन सेलिब्रेट करिना कित्याक ते तुमकां रिजन सांगता आमी न्हू दोगांय वांगडाच आसता व्हॅलेंटायन्स डे म्हणजे कितें तुमी न्हू एकवट रावंक जाय तो दीस येवं तो दीस ना येवं यू शूड बी ऑलवेज बी विथ युअर पार्टनर तुम्ही तुमच्या पार्टनरा वांगडा सदींच रावंक जाय बरें आनी वायट टायमाचेर दॅट इज कॉल्ड रियल व्हॅलेंटायन्स ते शो ऑफ करप व्हॅलेंटायन दिसा रिल्स काडप फोटो घालप दॅट इज कितें म्हणटा ते सोशल मिडिया लायफ ती सोशल मिडिया लायफ तुमकां जगपाची न्हू अशें हांव देवा कडेन मागता तुमी ती जगोवंक जायना इट इज नॉट गूड एवरीथींग इज नॉट सोशल मिडिया एवरीथींग इज नॉट व्हॅलेंटायन्स डे सो केन्ना तरी न्हू अशें चिंता की आमी आपणाच्या पार्टनरा वांगडा फॉर एवर रावतली सारकें न्हू हय
जसे तशें आम्ही आसा. रावल्यात. सो तशें आसा आनी आमी टायम स्पेंड केलो आफ्टर लॉंग टायम टुगेदर. थोडे दीस पयलीं आमी गेल्लेली एलिस्टरा वांगडा भोंवपाक गेल्ली. दॅट वॉज द लास्ट टायम. सो तेका खूब तेंप जालो आतां येवन 1.5-2 म्हयने जाले. ओके तशें. सो आमचे हे कितें म्हणटा ते तुमी खूद म्हाका कॉमेंट मारून सांगा की आमचे अशे फनी आनी भायर भोंवता ते ब्लॉग्स तुमकां आवडटा जाल्यार आमी न्हू तसले आनीक बरे ब्लॉग्स तुमचे कडेन तुमच्या खातीर घेवन येतले न्हू गो. हय. ऑर एल्स तुमकां आमचे कशे कितें ब्लॉग्स जाय ते तुमी कॉमेंट करून सांगू शकता न्हू. ते सांगया. हा आनी एक न्हू कॉमेंट येयल्लो म्हाका नथींग बॅड. त्या मनशान म्हाका कॉमेंट मारला की आय लव्ह यू व्हिडिओज कितें तरी अशें मारला. बट न्हू एक स्टेटमेंट केला वीच आय फावंड रिली बॅड म्हाका ते म्हणटा न्हू आपणाक तुजे तूं हेल्प करता लोकांक पळय ते व्हिडिओज तुजे आवडाना यू शूड नॉट हेल्प कितें तरी अशें कितें मारला. सो हांवें ताका कितें कॉमेंट मारला की तूं हेल्प करूं नाका. आमी जे काम करता आमी जे कार्य करता देवाचें. सो म्हाका अशें दिसता की म्हाका देवान धाडला कसो की चल तूं फुडें सर हांव तुज्या वांगडा आसा. सो दॅट इज माय पर्सनल थिंकींग. हांव कितें करता तें म्हाजें पर्सनल हेतून करता हांव कितें तुमकां कोणाक फोर्स करिना गो एंड हेल्प समबडी म्हणून. सो तुमी जे व्हिडिओज पळयता तेतूंतलो एक तरणाटो तो फुडें येवन कमेंट मारला बायल मनीस चेडूं मनीस खबर ना की आय लव्ह यू व्हिडिओज खंय बट डोंट हेल्प एनीबडी खंय अशें कितें तरी मारला. आसा कॉमेंट जाल्यार तुमकां स्क्रीनशॉट मारून हांगासर घालता नाल्यार हांगा घालता पळयात चॅक करा. आनी त्या कॉमेंटनी मारला पळय तो खंय कितलो एक्युरेट आसा तोय म्हाका तुमी सांगा न्हू गो. हय. ते सारकें आसा की ना पळय तें. बट दॅट पर्सन न्हू आमचे ब्लॉग्स एवरीडे पळयता. हांव त्या मनशाक जे कोणी कॉमेंट मारला तेका सांगूंक सोदता थँक्यू सो मच तूं तुजो प्रेशियस टायम काडून आमचे व्हिडिओज पळयता. बट म्हाज्या सारके न्हू 1000 लोक आसा. हांव जसो लोकांक हेल्प करता तशे लोकांक लोक टोपी घालता लोक फ्रॉड करता तशे खूब जाण आसा. तूं तर सगळ्यांचे ओपिनियन पळोवंक बसतले न्हू जाल्यार इट वील टेक अ लॉट ऑफ टायम. सो वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज तूं न्हू तुज्या लायफान हॅपी राव. लोक कितें करता लेट देम डू. तुज्या वांगडा तर कितें रॉंग जाता तेन्ना तूं बोवाळ कर न्हू. तेन्ना तूं तुजे दोनी हात चलय 2 पाय चलय तोंड चलय प्रोटेक्ट युअर फॅमिली. बट दुसरो मनीस फुडें सरोन कोणाक हेल्प करता न्हू तेका डिमोटिवेट करच्या जाग्यार न्हू मोटिवेट कर. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू टेल यू हय. तशें आसता. सो आनी दुसरी गोश्ट म्हाका आयज कॉल येयल्लो सिद्धार्थाचो. तो खंय न्हू खंयच्या तरी एका ऑफिसान गेलो खंय पॉपकॉर्न विकपाक पणजे. ओके आनी त्या बिल्डिंगेच्या सेक्युरिटी गार्डान ताका खूब मारलो खंय कित्याक तो पॉपकॉर्न विकोंक येयला म्हणून. अरे ताका सांग न्हू बाबडा तूं हांगासर पॉपकॉर्न विकूं नाका. दीस इज नॉट अ प्लेस टू सेल पॉपकॉर्न. बाबड्याक खबर ना न्हू. तूं वच इधर से जाव म्हणून सांग. तूं इधर हांगासून वच म्हणून सांग. तूं ताका मारताय बाबड्या ताका गिन्यान ना भुरग्याक. आनी तेणी म्हाका फोटो काडून धाडला त्या बिल्डिंगेचो. पळयता हांव कशी कितें आहा तें चड करून एफआयआर घातलेली बरी कित्याक लोकांचे म्हणून असले फालतू लोकांचे न्हू तेंची कितें ना कितें करचेंच पडटा. तशें आसता तें. यू डोंट हॅव रायट टू हिट समबडी. तुमकां रायट ना कोणाकूच म्हाका रायट ना कोणाक हात उखलपाक. एक सर्टन रिजन आसता सर्टन टायम आसता तो पळोवन न्हू फुडें मनशान हात दोनी चलोवंक जाय. बेश्टेच विदावट रिजन न्हू कोणाचेर हात उखल्लो म्हणून जायना. आनी स्पेशल चायल्ड तो ताका पळोवनूच कळटा तो स्पेशल चायल्ड म्हणून. कितें नाकाल्ले लोक संवसारान आसा नॉनसेन्स आसात लोक कितें करया. सो आयचो ब्लॉग तुमकां आमचो आवडलो आसतलो. ड्रोन शॉट्स आमचे आवडले आसतले. आमी गेल्लेली पार्शा न्हू पार्शा आमचे घे म्हणून सबस्क्रायबर्स आसा. आमी आमचे खूब सारे सबस्क्रायबरांक मेळलेली आसा. टायम काडून आमी तेंच्या वांगडा टायम स्पेंड केल्लो आसा. इन फ्युचर आमी व्लॉगान घालता ओके. बट एक ड्यू टू सम रिजन्स आमी न्हू कितें करता जाणा आयज काडलेले व्हिडिओ न्हू एक 10 दीस उपरांत बीन घालता. तशेंय करपाक लागले आमी हालीं. सो तशें आसता ओके. सो गायज आमच्या चॅनलाचेर व्हिडिओज येता ते तुमकां आवडटा आसतले. लायक करा शेअर सबस्क्रायब करा कमेंट करून सांगा आमचे व्हिडिओज कशे आसता पळय न्हू. मेळटा तुमकां एक नेवी आनी इंटरेस्टिंग व्हिडिओ. टिल देन बाय बाय बाय.